आमी गीत घेवया पेज नंबर 19 A35 तुजे सोर्शी आयल्या दोनया. तुझे सोर्शी आयल्या दोनया मोसो तुझी मागून काम ऐकतो तुझा सोमेस्ताची doin magoy gorosomchi aiktor tuza somestachi doin magoy gorosomchi. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी रुजा सायबिणीची परब करता आनी हे फेस्त भाग्यवंत पायस पांचव्यान ह्या दिसा 1560 आनी सुतर 1 वर्सा स्थापले. आनी कित्याक जायत हे वर्सा क्रिस्तांव लोकां आनी टर्कीश लोकां मदें झूज चालू आसलें लोप्यांत ह्या गांवांत. आनी पायस सायबान लोकांक सांगलें मागणी करात, तेच करात आनी आमकां मागचे मागीर मागात आमकां हें जोयत मेळोंक. आनी लोकांनी मागणी केलें आनी हे झुजांक क्रिस्ती सैनिकांक जोयत मेवलें. म्हणून पाप साहेबांनी हें फेस्त इगुतीन स्थापलें. तर मोठ खुशेन आमी ह्या परबेंत वांटून घेवया आनी आमकां मारे आमच्या कुटुंबाचेर आनी तोंड एकल्याचेर आशीर्वाद घालूंक आमी देवा लागीं मागुया. आनी मिसाबेटी वांटून घेवचे आदीं सगलीं पातकां वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणी मागुया. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सुरेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्यो. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा काड म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगूर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरताच ते रावताले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोम्यो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येरा उस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वळपकार. आमचो सबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. मोशा तारका देवा सवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. मोशा तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र ओर्चीत सोदां ओर्चीत ताचें नांव. सोबाब
मोसो ओतमो सर्वेस्पराक वाकांटा मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटा आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पूर काळजांत मनांत गोर्व दवरतल्यांक धांवडायता जोबाब मोसो ओतमो सर्वेस्पराक वाकांटा मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटा पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता जोबाब मोसो ओतमो सर्वेस्पराक वाकांटा मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटा उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता आब्राहामाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा जोबाब मोसो ओतमो सर्वेस्पराक वाकांटा मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटा शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. भाग्यवंत आंकवार मारी तूं सदैव तूं भोव मानेस्त कित्याक जेजू आमचो देव प्रामाणीकपणाचो सुर्या तुजे तांव उदयोन आयलो Sorvesporak, 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 soy soy. Sorvesporak, 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 soy soy. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवार सोरी धाडलो देवादाच्या घरांतल्यान जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवतान म्हणलें नोमान कृपेन बोल्लोले सोरेस्पर तुजें सोवें आसा ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत ती चिंतूंक पडली पूण देवतान तिका म्हणलें भियेनाकाय मारिये देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिश्यासून सोरेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जकोबाचो घोराण्याचेर शासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें आनी देवतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे टायम जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गोर्भ सांबाळ्ळो आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तें कसलेंच ना तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकूर
जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी देवदूत तिचेर सोरशिलो कोडसलो देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणी तुका क्रिस्ता. मुखाच्या भावा भयणीनो, आमच्या काळार भुरगेपणार 2 दिसा आमचें कुटूंब सांजेच्या वेळार सगळो वार सोंपल्या उपरांत सगळो होमवर्क सोंपल्या उपरांत जमा जातालीं आनी बसून दिमी घालून तेच कोत्तालीं. ह्या काळार अशें घडटा तें म्हाका खबर ना, कित्याक ह्या काळार जायते अडचणी आसात. कित्याक मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, नायट शिफ्ट आसा. तशेंच आतां भुरग्यांक खूब एसायनमेंट आसात आनी जायते भाशेन म्हणून दिवंत आसात. ते कोण घडटा तें म्हाका खबर ना. पूण ह्या आमच्या काळार सडन घडटालें कित्याक जायत. भगवान पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, द रोजरी इज द मोस्ट ब्युटिफूल अँड रिचेस्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स टू द मिडिएट्रिक्स ऑफ ऑल ग्रेस. इट इज द प्रेयर दॅट टचेस द मोस्ट हार्ट ऑफ द मदर ऑफ गॉड. से इट डेली. तेच सगळ्या मागण्यां वर चड सोबीत आनी गिरेस्त मागणें आसा. कित्याक मारिया आमच्या पासत मागता. हे मागण्यास वरवीं आमकां देवाच्या पुताच्या आवयच्या काळजांत भितर सरूंक येता. 2 दिसा मागणें करात. भाव भयणीनो, 2 दिसा आमी तेच केल्यार आमकां जायते फळ मेळटात. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आत्म्याक शांती जी सगल्यांक जाय. आमकां जायत्यो अडचणी आसात, वावराच्यो जायत, घराच्यो जाय, अडचणी आसात. जर आमी तेच केल्यार आमकां ही अडचणी आड दिवंक आमकां हे मागणें आदार दिता. तशेंच जेन्ना आमी मागणें कोत्ता, तेच कोत्ता, आमी न्हय फकत नमान मोरये आमचे बापा ओनबाद म्हणटा, पूण आमी म्हाज्या जिविताचेर तशेंच ज्यो जिविताचेर नियाळ कोत्ता. आनी नियाळ करून आमकां चड जेजूची आनी मारयेची वळख जाता. आनी वळख जाल्या उपरांत आमकां एके भाशेन भितरली खुशी येता मारयेचे गूण आपणावंक. आनी गूण आपल्यार आपल्या भोव करून मारयेचे ल्हानवीकपण जें आमी आयज सोबत आयकलां. मारये म्हणटा, हांव दिवचें चाकोन जें देवाची खुशी आसा ती म्हाका पाळटा. तर खास आमी आयज हेच्या दिसा आमी परब कोत्ता, तेच करून मारयेचे गूण आपणावया. आनी जो रस्तो मारये चल्लो, नम्रतायेचो, मोगाचो, सेवेचो दुसऱ्यांची, तो रस्तो आमी चलोवंक आयज आमी देवा लागीं मारये वतीन मागुया. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 41, C30, रुपे भांगार मागी न्हय. रुपे भांगार मागी नाय, आख्खो संवसार तुजो सायबा. आमची घालसोल तुका जाय, कुशीन वापून दिता तुका. आमची घालसा उबारता तुज्या मोगा कावणेता. आमची घालसा उबारता तुज्या मोगा कावणेता. बाबा आमचें बलिदान त्या बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. बापा, आमकां मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटून दिता. आनी तिच्या आदारान
तुझ्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जिवच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारेक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंडिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वोदवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताची उदेशी देवतूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार जे तोर महिमा वाकाणटात. ताचे सांगात ते आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोयर तुज्या पवित्र जाणून ही जेणी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां जीव क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो केटलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतलें पियेताव तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा जिरोच्या मोन्नान सोने पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो जतच उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. नी कुडावा सप्तले आमा सोमेस्तांक पोत आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नमोरतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खी तुस्तार तो पोत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सिमो फेर्नांदीस ताजो आधारी बिश्वा आनी सगळे ह्या नीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्म बसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां दिसता कोटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरचोल मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमची दार करून मागता आंकवा मुदाची माये सांगाती तुज्या पोती भाग्यवान झुजे भाग्यवान दोरदूतां आनी सोनाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोद वेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्गेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारान जावं आमचो दिसपडो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगशितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजें सुखाक आनी कसलें बरेंशें वतरेकतां तर आमकां तुज्यो दाव काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासोकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासकांच्या सासकांक सोमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तें तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळेच्या जेवणा पयल्यांत तीच सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया पेज नंबर 52 D10 एकाच उंड्यांत एकच उंड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी चल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मस्तक आमी सांदे एकच उंड्यांत आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी चल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं जेजू मस्तक आमी सांदे एकच पिवोन सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो जीवन आमकां भरता रिती मोगान कालसा सोडटा एकच पिवण सगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एकच जीवन आमकां भरता Soto Ikut subdes ami balso Moga updes Jesun dila Ikut zalnia amka केल्या आपल्याच मोगान सगल्यांक मेगून एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगल्यांक मेगून
प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, हे पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संतोषपरी काळजान आमी परगोडटा. हे आमचे सोडवणेचे गूट आंगा भोगतीन समरंबून आणि ते आंकवार मारयेच्या गुलाब माळयेंत भोगतीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताचे संतोषांनी आनी कोस्तांनी आमी एकवटून आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं हे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावराक मागणे सगळें एकठांय करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियारा, देवाच्या मोगान तुजें काळीज सगळें चल्लां आसतालें. तूं देवचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमची उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवती ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 222, T43, रुसारी सायबिणी. रुसारी सायबिणी तूं आमची राणी, विसरो नाका गे आमची मागणी. कृपा दिया दुखानी रोडुच्या आमची पातकामी सोमेसानी विनोदी कोरमाई. तुझ्या पोता लागी आमी सोडुच्या सुर्गीची देणी विनोदी कोरमाई. तुझ्या पोता लागी सोडुच्या सुर्गीची